येया तुम्ही भक्ती कानो ओढा उल्हासान मुडिपुच्या पुण्यशेताक ओढा संतोषान येया तुम्ही यात्रिकानो ओढा भरवशान जुजे वाजा करिया नमान उपकारी मोनान पत्रोनाक मान दिव्या धनिया देवा खगोळसिया पत्रोनाक मान दिव्या धनिया देवा खगोळसिया साजुजे वाजा कामी वंदन करिया साजुजे वाजा कामी वंदन करिया। मंगलोर दियोसेसीचे अधिकृत पुनशेत सांजुदेवास बापाक समर्पण दिल्लें मुडिपू या गुड्यारचे पवित्र स्थळ। या पवित्र स्थळाची वार्षिक महापर्व यस डिसेंबर महिन्याच्या 6 तारखेर ब्रेस्तारा दीस 7 तारखेर शुक्रारा दीस आणि 8 तारखेर सोनवारा दीस चलतली। ब्रेस्तारा दिसा आमी पिडेस्तंचो दिवस जावन आचरण करता आणि या दिसा सकाळी 10:30 वरांचे प्रधान मीस अजमेर दियोसेसीचे गवळी बापू अधिक मोनाधिक दोतोर पियूस थॉमस डिसोजा हे भेटयतले। 7 तारखेर शुक्रारा दीस महापर्बेचो दीस आणि या दिसा सकाळी 10:30 वरांचे प्रधान मीस आमचे मंगळूरचे गवळी बापू अधिक मोनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्दाना हे भेटयतले। शुक्रारा दीस दनपरा उपरांत 4 वरांर एक मीस आसतलें 6 वरांचेर एक मीस आसतलें आणि 8 वरांचे मीस कन्नडा भाशेंत जावन आसतलें। 8 तारीख सोनवारा परबेचो दीस आणि या दिसा सकाळी 10:30 वरांचे प्रधान मीस आमचे निवृत्त गवळी बापू अधिक मोनाधिक दोतोर लुईस पाऊल सजू भेटयतले। सोनवारा दिसा दनपरा उपरांत 4 वरांचेर मीस आसतलें 6 वरांचेर एक मीस आसतलें आणि ह्या महापर्बेचे समारोप मीस राती 8 वरांचेर आमच्या मंगलोर दियोसेसीचे विगार झेराल बहुमनाधिक मुन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना बापू भेटयतले। ह्या महापर्बेक आत्मीक तयारी जावन 9 दिसांचे नोवेन यस नोव्हेंबर महिन्याच्या 27 तारखेर तावन प्रारंभ जाता। ह्या वर्साची विशेषता आमच्या वार्डाच्यो 9 पिरगोच्यो एका दिसाचे नोवेन चलून व्हरतली। तर एका दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर मीस आणि उपरांत सांजुदेवास बापाच्या मानाक नोवेन। ह्या फेस्ताची आनी एक भोवलक्षिली तयारी जावन बोजाचो पुरशांव आमी आसा करता आनी अशें ह्या फेस्ताच्या 3 दिसांनी आमच्या सर्व यात्रिकांक दनपाराच्या जेवणाची मांडवळ आमी करतले। डिसेंबराच्या 2 तारखेर आयतारा वजाचो पुरशांव दनपारा उपरांत 3:30 वरांचेर आमच्या सकयल्या सांजुदेवास बापाक समर्पण दिल्या इगर्जेतावन पवित्र तळाक संभ्रामीक पुरशांवान येतलो। ह्या वर्साच्या सगळ्या ह्या भक्तीक कार्याक तुमकां सगळ्यांकी हांव मोगाचो स्वागत मागता। ह्या भक्तीच्या कार्यांत तुमी तुमच्या कुटुंबा सोबत इश्टा मंत्रा सोबत तुमी हजर जाया। ह्या पुनशेताची समिती आणि आमचे संगत बाब फेलिक्स नोरोना आणि संगत देवखोनू शॉन रॉड्रिगस हांच्या नांवी आणि हांव विगार बाब बेंजामिन पिंटो तुमकां समेस्तांक मोगाचो मानाचो गौरवाचो स्वागत मागता। म्हजें नांव प्रिसिल्ला हांव वर्काडीची म्हजो पुत आश्टेन फेब्रुवारी 2 तारखेर ताका कॅन्सर पिड्या म्हणून आमकां खबर डॉक्टर सांगले आनी सगळ्यांनी आशी सोडले डॉक्टर समेत ताका अशें तो हुशार जायत म्हणून आशी सोडला। आतां ताची तो नॉर्मल आसा म्हणून आमकां सांगलें डॉक्टरान ते तुजे वास मारीपत हांव दिन्ने देवाक अर्घ्य दिता। म्हजें नांव लिना डिसोजा पानीर फिरगस म्हजी तशें म्हजो पूत बायल्या गोंयांत म्हज्या पुताक कामार आहलो थंय ताका दिसी मारलो म्हाका सांगूना म्हज्या भुरग्यांनी हांव टेंशन करता म्हज्या पुताच्या टेंशनान हांव BP जाल्ली म्हाका जोर हुशार नासली
अशें ब्रेस्तर जेवर पर सगळे गुंतारले म्हाका अशें मागोन आयली हांगा संजय पाडे अशें एक गरजे भितर येताना इल्लें सामान जालें म्हाका मागण्यांत हांव पुरो जाल्यार हुशार जावन गेली हांव तशें जाल्लें म्हाका धमसर कांय तोंदरे येवना संजय बापान म्हाका आशिर्वाद दिला. म्हजें नांव संगीता आनी म्हज्या न्हवऱ्याचें नांव आल्बर्ट लासरातो. आमी यात फिरगजीचे मुडिपू फिरगजीचे. आमी हांगा 15 वर्सां येवन आसा हांगा. आमकां एक घर म्हणलें जाय आसलें आमचें घर म्हणलें आमकां एक जालें हांगा आयल्या मागीर सांज जेवाजाक आनी देवा बापाक अर्घ दिता. म्हजें नांव सेलेस्टीन. म्हाका पाटीचें दूख मस्त पाटीन दूख आसलें मस्त. आतां हांवें हांगा मुडिपू जागे बागे जेवासा मागलें येवन. आतां म्हजी पाटीची दूख संपूर्ण गूण जाल्या म्हाका. हांव देवाक आनी बागे जेवासाक अर्घां दिता. म्हजें नांव आयवन डिसोजा. हांव यात मुडिपू पिरगेजेचो. जायते म्हज्या मोती कंतुबे जाले मस्त आसली. हांगा जुजासा मुखांतरी मागल्या वेळार म्हाका मस्त समाधान मेळ्ळां. त्या खातीर जुजासा मुखांतरी जेजू क्रिस्ताक हांव अर्घां दितां. म्हजें नांव रिटा. हांव पोजीर पिरगेजेची. म्हज्या भुरग्याक मायग्रेन पिडा आशिल्ली तकली पडो कठीण ते वळवळटालें. सदां रडोन येवन सांगतालें मम्मे म्हाका सोसूंक जायना ही तकली पड म्हणून. तशें म्हाका एक दीस कंतीन बसतना म्हाका बागेन जुजेवाज म्हज्या रुपण्यार आयलो मोतीर येवन उदक घाल म्हणून. तशें हांवें एक पुण्यक्षेत्र जावन उदक येल्लें बागेन जुजेवाजाच्यान. तें मागीर तेकलेक हांवें भुरगें इस्काला जावन येताना म्हणालें मम्मी आजय म्हाका पड आसली तकली दूख म्हणून. हांवें काल केलें जेजूच्या नांवान सांज जुजे बागेवाज बापा आयच्या नांवान म्हज्या भुरग्याचें संपूर्ण म्हजे भुरग्याची पिडा गूण जावन म्हणून उदक काडलें आनी ताचे तेकले घालें. दुसरे दीस जावन संपूर्ण म्हज्या भुरग्याचे आजी मुसोरी ना सगळें गूण जालें. सांज जुजेवाज बागेवाजाक देवान अर्घां दिता. म्हजें नांव फ्लोरा डिसूजा. हांव भायल्या गांवांत आसलें काम करन. तेन्ना म्हजे पयशे सुमार चोरी केले. ते म्हाका फाटीं मेळ्ळे. मागीर जोडले पयशे आसले ते म्हाका गांवाक हाडूंक बारीक कस जालें. ते देखून हांव गेली. म्हाका सगळे फावो जाले ते. तो फावो जाल्याक जुजेवासाक अर्घां म्हणून मागता तितलें. म्हजें नांव रोजली. पानीर बिरगेजेची. आमकां घर नाटल्या घर जाल्लें देवान पावो गेला दुजे बापान. मागीर घरांत इल्लें समस्या जालें समा जालो. म्हजें नांव अनिता. हांव वरकाडे पिरगेजेचें. हांवें उदक नाटलो जागो खान गेल्लो घर बांदून ते उदक खंयच ना सांगलें आनी म्हाका कोण 20,000चे उदक दिना म्हणून सांगलें. हांवें सांज जुजे बापाले भरोसो दवरून ताचे आदम्यात आनी तेल त्या जाग्यार सनयलें. त्या जाग्याच्या उपरांत जागो लेवल केल्या उपरांत ते उदक आसा म्हूण खोल्लें. म्हाका आनी 2 इंच अशें उदक मेळ्ळें बोराक. आनी तशेंच आनी म्हज्या भुरग्याक एक्सिडेंट जाल्लें आनी जुजेवाज बापा कडेन हांवें मागलें ताचें ऑपरेशन जायनासतना पांय ताचो गूण जायजे म्हणून. गूण जावन बरो जावन येजे म्हणून आनी तशेंच जालें. वोडा अत्रेगान वोसोया आमी मुडिपूच्या सोबीत अजापी थळाक. वोडा अत्रेगान वोसोया आमी मुडिपूच्या सोबीत अजापी थळाक. अर्घां दिव्या देवाक होगळी गाव्या जुजे वाजाद्वारी वंदन करिया. येया तुम्ही भक्तिकानो ओढा उल्हासान मुडिपूच्या पुण्यशेताक ओढा संतोषान. येया तुम्ही यात्रिकानो ओढा भरवशान जुजे वाजा करिया नमान उपकारी मोनान. पात्रोनाक मान दिव्या धनिया देवाक होगळसिया. पात्रोनाक मान दिव्या धनिया देवाक होगळसिया. साजुजे वाजाक आमी वंदन करिया. साजुजे वाजाक आमी वंदन करिया.